हॅलो एवरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. या व्हिडिओन आम्ही प्रिवियस इयर क्वेश्चन जो फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिव्हिजन क्लर्क या पोस्टा खातीर जो पेपर येयल्लो ते सॉल्व करतले. सो कोंकणीचे MCQ आसा ते टोटल 10 आसा. सो मार्क्स डिस्ट्रिब्युशन, सो वेटेज जी आसा फॉर कोंकणी, इंग्लीश कॉम्प्रिहेन्शन, न्युमरिकल एबिलिटी आनी रिजनिंग अंडर हेतून थोडेशे चेंजीस आसा. सो कोंकणीचे 10 क्वेश्चन्स आसात आनी इंग्लीश कॉम्प्रिहेन्शन्सचे 20 क्वेश्चन्स आसा. ओके, सो ते आयज ह्या व्हिडिओ थ्रू आमी पळयतले. लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट MCQ ऑफ कोंकणी. एका ओपारी प्रमाधाव धाव धावलो आनी डॅश. ओके, सो ही एक स्टेटमेंट आसा ती आमकां कंप्लीट करपाक जाय. सो एका ओपारी, ओपारी म्हणजे ओपोजीट सायड, प्रमाधाव म्हटल्यार धडधडीत धावलो, आमी हाडबडीत म्हणटा पळय तसो धावलो, धाव धाव धावलो आनी डॅश. सो ऑप्शन: दोपर फोडून बसलो, तारी कडेन पावलो, पलतडी वचून आयलो, रड रड रडलो, नन ऑफ द अबव. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज तारी कडेन पावलो. ओके, हे स्टेटमेंटाचे कंप्लीट ह्या हितूनसून जाता, तारी कडेन पावलो. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, तणाचे कुडे मोवा मुसाचे डॅश. सो येता ही स्टेटमेंट पळयात. तणाचे कुडे, तणाचे म्हणजे गवताचे, कुडे म्हणजे घर. सो हे एक दिला, मोवा मुसांचे डॅश. सो गवताचे घर जाल्यार मोवा मुसांचे कितें आसता? जाणे, पाणे, पोणे, वाणे, नन ऑफ द अबाव. सो आमकां खबर आसा की मोवा मुसांचे हेका आमी कितें म्हणटा? पोणे म्हणटा. ओके, सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट, 50 वर्सां पुराय जातात तेन्ना ताका म्हणटात डॅश. सो 50 वर्सां जेन्ना कंप्लीट जाता आनी आमी कितें सपोज 50 वर्सां जाल्या म्हणून सेलिब्रेट करता जाल्यार तेका आमी कितें म्हणटले? भांगरा दबाचो, रुपया दबाचो, काश्या दबाचो, हिरक दबाचो, नन ऑफ द अबाव. सो करेक्ट ऑप्शन भांगरा दबाचो. आता 50 वर्सां जातकूच आमी सेलिब्रेट करता पळय तेका कितें म्हणटले आमी? गोल्डन जुबली म्हणटले. ओके, सो गोल्डन जुबली ही 50 वर्साचेर आमी सेलिब्रेट करता. तसोच रुपया दबाचो म्हणजे सिल्वर जुबली ही 25 वर्साचेर आमी सेलिब्रेट करता, म्हणजे कित्याक 25 वर्सां जाली जाल्यार ती सेलिब्रेट करता. नेक्स्ट, काशिया दबाचो. काशिया दबाचो म्हटल्यार ब्रॉन्झ जुबली. ओके, सो ही 8 वर्सां जातकूच सेलिब्रेट करतात. हिरक दबाचो म्हणजे डायमंड जुबली, ही मोस्टली 60 ऑर 75 इयराचेर सेलिब्रेट करता. ओके, सो हे नोट डावन करून दवराच, कित्याक हे येयला 50 वर्साचे परत रिपीट जातले अशें ना. सो हेतूंतले खंयचे येवपाक शकता. सो तुमकां आयडिया आसपाक जाय. ओके, नोट डावन करून दवराच. नेक्स्ट, फुडले वळेरेंत जे उतर हेरां मदीं जुळना वा लागना तें सांगाच. म्हणजे हांगासरचे तुमकां पळयात, हांगासर एक वळेरी म्हणजे एक हांगासर स्टेटमेंट आसा, धंय, मोव, तूप, लोणी, म्हणजे एक टायप ऑफ हांगा प्रोडक्ट्स, म्हणजे एक टायप ऑफ हांगा तुमकां पळयात वस्तू दिले. सो हेतूंतली वस्तू खंयची मॅच जायना. ओके, ऑड वन आउट ऑर तुमी ऑड वर्ड जे आसा जे मॅच जायना ते वर्ड तुमी काडून उडयतले. सो धंय, तूप आनी लोणी हे एक टायप ऑफ प्रोडक्ट जाले, म्हणजे मिल्क प्रोडक्ट जाले. मोव हो डिफरंट प्रोडक्ट. सो तेज्या खातीर हांगासर जो ऑप्शन आसतलो तो मोव. ओके, ह्यो दुसरो आसा म्हणून बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. तुम्ही फक्त फोकस दवराच की कशा तरेन क्वेश्चन विचारले गेले वयता ड्युरींग CBT टायम. मोस्टली 3 or 4 क्वेश्चन्स MCQ आसतले पळय ते हार्ड लेवल आसतले, बाकीचे इजी आसतले जे तुम्ही फॅमिलियर आसतले विथ दॅट वर्ड्स. ओके, सो तुमकां ते खबर आसतले. सो आतां हे सेंटेन्सान पळयात, कुळागरान माडयो आसात, माडयो म्हळ्यार कितें? सो माडयो म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी तेंकां? दुसरें नांव आसा, रायट? निरपणसांची झाडां, सुपारी पोपळाची झाडां, माडाची बिलमाडाची झाडां, पणसाची झाडां, नन ऑफ द अबाव. सो माडयांक आमी दुसरें झाड कसलें म्हणटा? सुपारी. कित्याक माडयांक कितें लागता? सुपारी. सो सुपारी पोपळ्यांची झाडां. ओके, नेक्स्ट, भायरी दिवप ह्या वाक्यप्रचाराचो अर्थ. ओके, भायरी दिवप म्हटल्यार कितें? सहकार्य करप, मदत दिवप, घरा भायर घालप, एतिश्ट तापोवप, नन ऑफ द अबाव. सो आमी केन्नाय कोणाकूय म्हणटा पळय आपूण तेका बरीच भायरी दिली रे. भायरी दिवप म्हणजे कितें? आमी पण खंय तरी एका वाटेन तेंकां कितें केलां आसतलें? बरीच तापोवणी दिली आसतली, म्हणजे तापयला आसतलो, कितें तरी बरें रागान म्हटलां आसतलें. सो हांगासर ऑप्शन जर पळोवंक गेलो जाल्यार ह्यो येतलो, एतिश्ट तापोवप म्हणजे जाय तसो. ओके, बिंदास आपूण तेका तापयलो असो. नेक्स्ट, चूल ह्या उतराक कोंकणीन आनीक एक उतर आसा तें डॅश. सो चूल. ओके, सो चूल म्हटल्यार तुमकां खबर आसतली, जी चूल आसा पळय तेका आनी एक वर्ड आसा तो ओटो, मान्ने, मागीलदार, रांदन, नन ऑफ द अबाव. सो हितून करेक्ट ऑप्शन रांदन. ओके, नेक्स्ट, भिरांकूळ ह्या उतराचो कोंकणीन योग्य अर्थ सांगात. भिरांकूळ म्हणजे आमी पळय भियाता तो म्हणटा. ओके, सो हितून ऑप्शन पळयात, भिरभिरपी, भिरान दिसपा सारको, भिरकाटावन मारप, भिकारी, नन ऑफ द अबाव. सो भिरांकूळ म्हणजे भिरान दिसता, भिरांकूळ म्हणजे भिरान दिसपा सारको. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अर्दो नाल्ल म्हणल्यार नाल्लाचे डॅश. अर्दो नाल्ल, अख्खो नाल्ल आसा तेका आमी अर्दो केलो. ओके, सो तेका कितें म्हणटले? तणे, रुखणे, फळे, वणे, नन ऑफ द अबाव. सो अर्द्या नाल्लाक आमी कितें म्हणटा? वणे म्हणटाले.
नेक्स्ट, नाताळाच्या दिसांनी घराघरांनी डॅश पेटयतात. सो नाताळ जो सण आसता पळय त्या टायमार घराघरांनी कितें लायिल्लें आसता? दिवली, नखेत्र, पणती, दिवस, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन हियर नखेत्र. सो जे आमी आतां जस्ट नाव 10 क्वेश्चन्स पळयले ते कोंकणी अंडर MCQ डिफरंट टायप ऑफ वेन असे क्वेश्चन विचारले गेले वयतले तुमकां ड्युरिंग एग्जाम टायम. आतां नेक्स्ट जे 20 क्वेश्चन्स आसा ते अंडर द इंग्लिश अँड कॉम्प्रिहेन्शन अंडर आसा. ओके, सो ते पळोवया. ओके, सी हियर, शी इज टू यंग टू ट्रॅव्हल अलोन. सो आतां सेंटेन्स हांगा पळोवन तुमकां कळपाक जाय की हे सेंटेन्स आसा ते डू एज डायरेक्टेड. आतां डायरेक्टली कशें कळ्ळें हे डू एज डायरेक्टेडाचें? हांगासर पळय TOO. ओके, सो हे सेंटेन्स डू एज डायरेक्टेडाचें आसा. ओके, सो हितून तुमकां फक्त टू आनी हो टू च्या वर्डाच्या प्लेसीर कितें घालपाक जाय हें तुमकां बेजीक आयडिया आसपाक जाय. TOOच्या जाग्यार तुमी कितें घालतले सो आनी TOच्या जाग्यार दॅट. ओके, सो हे मोस्टली तुमी स्कूल डेजान तुमी केला आसतले. टूच्या जाग्यार सो घालप, TOच्या जाग्यार दॅट घालप. ओके, सो डायरेक्टली तुमी ऑप्शनान पळोवंक शकता. TOOच्या जाग्यार सेंटेन्स सेम उरतलें, कांय चेंज जावचें ना. शी इज टू यंग टू ट्रॅव्हल अलोन. शी इज आसा TOOच्या जाग्यार सो पळय. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. डायरेक्टली तुमकां आन्सर मेळ्ळें. आनीकूय हितून थोडे चेंजीस आसा ते एक्सप्लेन करता हांव कित्याक सो तुमकां आयडिया आसपाक जाय म्हणून. आतां ह्या TOच्या जाग्यार पळय दॅट आसा. ओके, शी इज टूच्या जाग्यार सो येयलो, ह्या टूच्या जाग्यार दॅट येयलो. आनी एक इम्पॉर्टंट हांवें जो ऑलरेडी व्हिडिओ केला हेजेर टू आनी सो दॅट रिप्लेस करपाचे हेजेर, तो कोणी पळोवंक ना जाल्यार व्हिडिओ पळयात. सो हांगा TOOच्या जाग्यार आमी सो घातले, TOच्या जाग्यार दॅट घातलो. हांवें एक तुमी नोट करपाक जाय की इज आसा पळय त्या टायमार कॅनॉट येतलो. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. इज म्हणजे प्रेझेंट टेन्स आनी वॉज असलो जाल्यार कूड नॉट येतलो. ओके, जर वॉज असलो पास्ट सेंटेन्सान जर सेंटेन्स पास्टान असले जाल्यार कूड नॉट येतलो. इज म्हणजे प्रेझेंट आसा जाल्यार कॅनॉट येतलो. इतलोच हें चेंजीस तुमी याद दवरपाक जाय, मागीर इजी पडटले तुमकां आयडेंटिफाय करपाक. ओके, ओके, नेक्स्ट, दीस इज द एंड ऑफ द बिगिनींग. सो आमकां हांगासर आयडेंटिफाय करपाक जाय फिगर ऑफ स्पीच. सो हांवें ऑलरेडी फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड व्हिडिओ अपलोड केल्लो आसा, तो तुमी पळोवपाक शकता. आतां हितून फिगर ऑफ स्पीच खंयची आसतली बेज ऑन दीस स्टेटमेंट. सो ह्या स्टेटमेंटान आमकां लायक वर्ड दिसना जर सिमिलीक म्हणटले जाल्यार, कंपॅरिजन ना, पर्सोनिफिकेशन म्हणजे कितें, ह्युमन क्वॉलिटीज हितून ह्या सेंटेन्सान ना. ओके, सो ह्या सेंटेन्सान पळयच वर्ड रिपीट आसा ना. ओके, सो ह्या सेंटेन्सान पळयच जर तुमी नोट केले सारके एंड आनी बिगिनींग ओपोजीट वर्ड्स आसा हांगासर. सो ओपोजीट वर्ड्स असलेली फिगर ऑफ स्पीच कसली, पॅराडॉक्स. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, what is the figure of speech used in the sentence below? The statement, the baby was crawling and crying. ओके, सो हांगासर तुमी स्टेटमेंटान पळोवंक शकता. फर्स्ट ह्या वर्डाचो जो लेटर आसा आनी ह्या वर्डाचो जो लेटर आसा तो कितें आसा, सेम आसा. आनी सो सावंडूय सिमिलर आसा. सो जेन्ना सावंड सिमिलर आसतलो, फर्स्ट लेटर जे सेम आसतले त्या टायमार फिगर ऑफ स्पीच कितें आसतली, एलिटरेशन आसतली. ओके, सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एटलास हें कलेक्शन ऑफ मॅप्स. एटलासचो बूक आसतलो तितून कलेक्शन ऑफ कितें आसतलो, मॅप्स. आनी फोलियोचो बूक आसतलो तितून कलेक्शन ऑफ कितें आसतलो, पेपर, अकाउंट्स, लिव्स, फोटोज ऑर नन ऑफ द अबव. सो फोलियोन कलेक्शन ऑफ पेपर आसतली. ओके, हें को रिलेशन टायप. ओके, क्वेश्चन्स. सो अशे तरेन येवंक शकता. दॅट म्युजियम इज द न्यूअस्ट बिल्डींग इन अवर सिटी. आतां आमकां हांगा ब्रॅकेटान सांगलें की कितें करपाक जाय तुमकां तें. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह फ्रॉम दोज प्रोवायडेड बिलो टू रिफ्रेज द सेंटेन्स युजींग द कंपॅरेटिव्ह डिग्री ऑफ कंपॅरिझन. ओके, रिफ्रेज म्हणजे आमकां सेंटेन्स तयार करूंक सांगला इन द फॉर्म ऑफ कंपॅरेटिव्ह डिग्री. सो फर्स्ट आयडेंटिफाय करा हे कसले टायप ऑफ डिग्री आहा ते. सो हांवें ऑलरेडी व्हिडिओ अपलोड केला डिग्रीचे, पॉझिटिव्ह डिग्री, कंपॅरेटिव्ह डिग्री, सुपरलेटिव्ह डिग्री. सो आतां आमकां हांगासर कंपॅरेटिव्हान सो हे सेंटेन्स आसतले तेका कंपॅरेटिव्ह डिग्री नासतले कित्याक आमकां तेतून ते फॉर्म करूंक सांगला. सो हेच द सेंटेन्स एक तर पॉझिटिव्ह ऑर सुपरलेटिव्ह. सो हांगा तुमी पळोवंक शकता EST आहा. EST म्हणजे कसलो, सुपरलेटिव्ह डिग्री सेंटेन्स ते. ओके, सो हें आतां आमकां सुपरलेटिव्ह कन्वर्ट करपाक जाय इंटू कंपॅरेटिव्हान. सो कंपॅरेटिव्हान जर कन्वर्ट करतले जाल्यार एक तर वर्ड ER तुमकां सर्च करूंक जाय, ना जाल्यार देन वर्ड ह्यो आसतलो हितून कंपॅरेटिव्ह डिग्रीन. हें ऑलरेडी एक्सप्लेन केला तुमकां हांवें. सो डायरेक्टली EST कंपॅरेटिव्ह करूंक जाय, डायरेक्टली ER वर्ड सर्च करात. ER हांगा आसा, मागीर देन वर्ड सर्च करा. देन हांगाय आसा. ओके, आतां तुमी म्हणटले की दोन आतां ऑप्शन आसा हितून आनी हो ऑप्शन गेले तुमचे. ओके, सो हे दोन ऑप्शन आतां उरले तुमचे कडेन. आतां कंपॅरेटिव्ह डिग्रीन आनी एक तुमकां एक्सप्लेनेशन सांगलेलें हांवें की कंपॅरेटिव्हान फक्त दोगूच जाणांक तुमी कंपेर करूंक शकता, नॉट मोर दॅन 2. सुपरलेटिव्हान मोर दॅन 2 तुमी कंपेर करतले. सो ह्या सेंटेन्सान पळय अदर बिल्डिंग्स, भरपूर बिल्डिंग्स आसा हांगासर, म्हणजे हो ऑप्शन गेलो तुमचो कित्याक मोर दॅन 2 बिल्डिंग्स जाल्यो. सो उरलो नो अदर बिल्डिंग, म्हणजे हांगा कंपेर 1 केला. कळ्ळें, इन अवर सिटी नियर दॅन दॅट म्युजियम. सो हो तुमचो C आहा पळय तो करेक्ट ऑप्शन आसतलो. अशें आयडेंटिफाय करपाक जाय.
नेक्स्ट सेंटेन्स, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेन्स दॅट हॅज एन एरर. ओके, एक स्टेटमेंट आसा तितून एरर आसतलो तो आमकां फायंड आउट करपाक जाय. गोल्ड इज मोस्ट एक्सपेन्सिव दॅन अदर मेटल्स. सो सेंटेन्स पयलें, दॅन आसा म्हणजे डिग्री फॉर्मान आसा खंयचे कंपेरिटिवान. एक्सपेन्सिव हो सिंपल फॉर्मान जालो, सो एक्सपेन्सिव हो बेस फॉर्मान जालो. आतां मोस्ट वर्ड यूज केला हांगासर, सो मोस्ट ह्यो सुपरलेटिवान यूज जाता. जर सेंटेन्स कंपेरिटीव आसा जाल्यार हांगा वर्ड कितें येतलो, मोर येतलो. सो हांगा एरर आसा. ओके, सो एरर म्हणजे आनी डिफरंट टायप ऑफ क्वेश्चन्स कांय नासतले जे ऑलरेडी तुमी कवर केला पळय, भितूनूच आयडेंटिफाय करपाक येतले की खंयच्या वर्डा कडेन एरर आसा तो. सो हांगासर मोस्ट एक्सपेन्सिवा कडेन एरर आसा. एक्चुअल येवंक जाय कितें, मोर एक्सपेन्सिव. सेंटेन्स अशें जातले, करेक्ट सेंटेन्स. गोल्ड इज मोर एक्सपेन्सिव दॅन अदर मेटल्स. नेक्स्ट टायप MCQ, मार्क द वर्ड विच इज मिसस्पेल्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. मिसस्पेल्ड म्हणजे कितें, ताचें स्पेलिंग रॉंग आसतलें. ओके, सो कंटेम्पररी, ऑनररी, इटिनररी, लिटररी, नन ऑफ द अबव. सो हे 3 वर्ड्स आसा, कंटेम्पररी, ऑनररी आनी लिटररी. हे तुमी क्रॉस थ्रू जाले आसतले. सो इटिनररी ह्यो वर्ड्स मिसस्पेल्ड आसा. ओके, सो तेजे स्पेलिंग जे आसा ते कितें आसतले, रॉंग आसतले. नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड इन द गिवन अल्टरनेटिव्ह. आता हितून एकूच वर्ड जो आसा तो करेक्टली स्पेल्ड आसतलो, बाकीचे वर्ड आसतले ते रॉंग आसतले, म्हणजे स्पेलिंग रॉंग आसतली. सो डिस्पर्स, डिस्पर्स, डिस्पर्स प्रोनाउन्सिएशन सिमिलर जाता. ओके, सो हितून करेक्ट ऑप्शन तुमचो ए आसतलो. तुम्ही फक्त नोट डाऊन कराच की कशे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स येवपाक शकता ते. नेक्स्ट, शी अरायव्ड इन गोवा डॅश एअर ऑन सॅटर्डे. सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. सो प्रेपोजिशनाचेरूय हांवें व्हिडिओज अपलोड केला तुमकां. ओके, सो आतां हांगासर पळयात तुमी, सो ते गोव्यान येयले म्हटल्यार, बट हाव एअर म्हणजे वे ऑफ ह्यो जो आसा पळय ट्रान्सपोर्ट आसा, कशे तरेन ट्रान्सपोर्ट केला. सो जेन्नाय ट्रान्सपोर्ट आसतलो रिलेटेड, लायक आतां दिला तुमकां एअर, मागीर तुमकां कार दिवंक शकता, ट्रेन दिवंक शकता, बस दिवंक शकता. ओके, सो त्या टायमार ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड आसा पळय त्या टायमार ऑप्शन आसतलो सदांच बाय. कळ्ळें, सो बाय एअर. शी अरायव्ड इन गोवा बाय एअर ऑन सॅटर्डे. सो हांगा ऑप्शनान बाय आसा ना, सो हेजो ऑप्शन नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. वी वेंट डॅश अ मूवी इन द इवनिंग. सो वेंट जालो काय सदांच टू येतलो, हें याद दवरात. फॉर, टू, एट, ऑन टू, नन ऑफ द अबव. सो टू. सो जितले तुमी रिडिंग्स करतले तितले तुमकां बरें पडटले. डायरेक्टली वर्ड मायंडान तो फिक्स जाला आसतलो, सो तुमकां डायरेक्टली ऑप्शन मेळटलो. ओके, नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव्ह विच कॅन सबस्टिट्यूट द फ्रेज गिवन बिलो. मेक समथिंग लेस इन सायज. सो आतां हांगासर एक स्टेटमेंट आसा तो कन्वर्ट इन टू वन वर्डान कराच. ओके, सो हितून तुमकां सबस्टिट्यूट म्हणजे तेज्या ते स्टेटमेंट आसा पळय तेज्या प्लेसीर तो एकूच वर्ड घालूंक जाय तुमकां. सो मेक समथिंग लेस इन सायज म्हणजे कितें तरी अशें तुमी कमी करा म्हटलां. सो वर्ड जो आसा पळय, पेलिएशन, रिडक्शन, एग्रिवेशन, मेडिकेशन, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स अदर वर्ड रेड्यूस, कमी करप. Okay, so B is your correct option. Okay, see next, choose the most appropriate one word substitution for the given description. The study of languages. So जो कोणी पर्सन रिलेटेड टू लँग्वेजीस स्टडी करता म्हणजे डिफरंट टायप ऑफ लँग्वेजीचेर स्टडी करतलो पळय ताका कितें म्हणटले आमी. बायोलॉजी, एन्थ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फियोलॉजी, नन ऑफ द अबव. सो लँग्वेज रिलेटेड जो स्टडी करता ताका फियोलॉजी म्हणटा. ओके, सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. तसेच बायोलॉजीचेर जो कोणी स्टडी करतलो, सो बायोलॉजी म्हणजे स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. जो कोणी स्टडी करतलो ऑन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमाचेर ताका बायोलॉजी म्हणटा. जस्ट एन्थ्रोपोलॉजी, एन्थ्रोपोलॉजी म्हणजे कितें, स्टडी ऑफ ह्युमन सोसायटीचेर आसतली, नाजाल्यार कल्चर रिलेटेड, नाजाल्यार डेवलपमेंटाचेर जी स्टडी करतले पळय ताका एन्थ्रोपोलॉजी म्हणटा. आनी ऑर्निथोलॉजी हे स्टडी ऑफ बर्ड्स. ओके, ताका ऑर्निथोलॉजी म्हणटले. Complete the proverb, even dash sometime notes. The option they, Homer, Pope, Milton, none of the above. Okay, so हितून proverb जो आसतलो तो होमर आसतलो. ही एक idioms. Okay, so हितून ह्यो वर्ड येतलो even proverb, even Homer, sometimes notes. Complete the proverb. Okay, so हे तुमकां sentence complete करपाक जाय. Familiarity breeds dash. Familiarity breeds familiarity, bonding, contempt, friendship, none of the above. So familiarity breeds, correct option is C, contempt. सो फॅमिलिटी ब्रिड्स कंटेम्प्ट. हेजो मिनींग कितें की जेन्ना आमी यूज टू जाता डेली खंयच्या पर्सनाक, इन द बिगिनींग आमी कितें करता, बरें आसता, रिस्पेक्ट दिता ऑर बऱ्या भशेन उलयता. मागीर जेन्ना आमी यूज टू जाता तेन्ना खंय तरी जो इम्पॉर्टन्स आसा तो कमी जाता. ओके, सो फॅमिली ब्रीड कंटेम्प्टाचो हो मिनींग. ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मिनींग ऑफ द फॉरेन लँग्वेज फ्रेज वर्ड गिवन. ओके, इंटर एलिया ही फॉरेन लँग्वेज, रोमन रिलेटेड इंटर एलिया. Interested in aliens, alliance invented, among other things, all of the above, none of the above. Inter alia, so as a correct option जो आसतलो तो C, among other things.
सो हे फॉरेन लँग्वेजीचे रिलेटेड तुमकां अशे वर्ड्स येवपाक शकता. फ्रेज म्हणजे एक पोयम इतलो सेंटेन्स ते तुमकां गिवन दिल्ले. नेक्स्ट द वर्ड नियरस्ट इन द मिनींग ऑफ द वर्ड स्कोप इज. सो स्कोपाचे नियरस्ट वर्ड म्हणजे स्कोप इन अदर वर्ड कितें आहा स्कोपाक ह्या ऑप्शनांतलो. लिमीट, रेंज, ऑपॉर्च्युनिटी, आउटलेट, नन ऑफ द अबव. स्कोप सिमिलर टायप जो वर्ड आसा तो हांगासर ऑप्शनान खंयचो आसा हो तुमकां फायंड आउट करूंक जाय. लिमीट, रेंज, ऑपॉर्च्युनिटी, आउटलेट, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. स्कोपचो नियरस्ट जो रिलेटेड जो वर्ड आसतलो तो रेंज. नेक्स्ट चूज एन अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मिनींग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब. स्टेटमेंट दिल्या अ स्टंबल मे प्रिवेंट अ फॉल. आता स्टंबल मिनींग तुमकां जर खबर ना पण फुडलो मिनींग अंडरस्टँड करून घे. मे प्रिवेंट अ फॉल. फॉल म्हणजे पडप, प्रिवेंट म्हणजे कितें कंट्रोल करप. ओके म्हणजे तूं खंय तरी पडपाचो कितें जातलो सेव जातलो. ओके सो स्टंबल. आता स्टंबल म्हणजे आता एक्चुअल मिनींग तेजो कितें. सपोज तूं जर स्टार्टींग तूं मिस्टेक कितें ऑकर जाली आनी ती मिस्टेक तुवें सुदरूंक ना जाल्यार ती मिस्टेक फुडें कितें जावपाक शकता तुकाच खंय तरी ती प्रॉब्लम व्हडलो क्रिएट करूंक शकता. मिनींग स्टंबल. ओके सो स्टंबल मे प्रिवेंट अ फॉल म्हणजे स्टार्टिंगूच जर तुवें तुजी केअर घेवन जर कितें मिस्टेक केल्या ती सुदारली जाल्यार ती आनी तुका फुडें त्रास जावचो ना. ओके सो सी हे ऑप्शन. प्रायड ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रबल. हें रॉंग ऑप्शन. प्रायड म्हणजे तुजो जो रिस्पेक्ट आसा पळय तो तुका ट्रबल क्रिएट करता म्हटलं पण हांगासर हेका कनेक्ट जायना. तसो तेजो मिनींग विचारला तुमकां. हांवें मिनींग सांगला तुमकां तुमची स्टार्टींग मिस्टेक तुमी सुदरोवंक जाय म्हणून. सो तसो तुमी हांगा ऑप्शन पळोवपाक जाय. विदाउट ट्रबल ऑर सफरींग नो सक्सेस ऑर ग्लोरी इज पॉसिबल. हे डिफरंट टू आसा. वॉट इज ट्रू इज इफेक्टीव इन इट सेल्फ. ह्यो डिफरंट. मच मे कम ऑफ लिटल नन ऑफ द अबव. सो हितून तेजो मिनींग ना. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव. सो तुमकां मिनींग फर्स्ट अंडरस्टँड करपाक जाय मागीर तो ऑप्शन तुमी सर्च करतले. सिलेक्ट द ऑप्शन दॅट इज ऑपोजीट इन मिनींग टू द अंडरलायन वर्ड. सो हांगासर एक स्टेटमेंट आसतलें तितून वर्ड अंडरलायन केलो आसतलो आनी तुमकां आयडेंटिफाय करपाक जाय ऑपोजीट वर्ड खंयचो ह्या ऑप्शनांतलो. ऑपोजिटाच्या प्लेसीर तुमकां एंटोनिम्सूय येवंक शकता. जर सिमिलर वर्ड सांगलो जाल्यार सिनोनिम्सूय येवंक शकता. हेच्या रिलेटेडूय हांवें व्हिडियोज अपलोड केल्या. So see the statement. The young leader was reluctant to shoulder the responsibility of the ministerial office. So young leader reluctant आसा टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे जबाबदारी तो घेवपाक सोदता आपल्या खांद्यार. शोल्डर आमी म्हणटा पळय सो तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजेरूच पडल्या. ओके सो ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घेवपाक सोदता ऑफ द मिनिस्टरियल ऑफिस. सो हांगासर यंग लिडर आसा तो रिलक्टंट आसा. रिलक्टंट म्हणजे वॉन्टिंग, विलिंग, एंशियस, इगर, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन विलिंग. सो तेणे अजून घेवंक ना पण तो रिलक्टंट म्हणजे विलिंग आसा. सो तेका घेवपाक जाय ती. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. Next, choose the correct alternative. I generally dash books when I visit the book fair. So I generally dash books म्हणजे आपण बुक्स घेतलो when I visit the book fair. म्हणजे हांगासर when I visit म्हटलें म्हणजे अजून तो कितें करूंक ना थंयसर पावूंक ना म्हणजे फ्युचर टेन्सांतले जालें. सो हांगासर फ्युचरान जर वर्ड जर तुमी सर्च करूंक गेलो जाल्यार वील आसा. ओके ऑप्शन जाय बॉट, वील बाय, ब्रिंग, नन ऑफ द अबव. सो वील म्हणजे फ्युचर आनी तो शॉपार अजून थंय पावूंक ना म्हणजे तो अजून थंयसर बुक फेरान पावूंक ना. ओके so will buy is your correct option. Choose the correct alternative from those to rephrase the sentence from direct to indirect speech. So statement दिल्या ती तुमकां डायरेक्ट दिल्या ती इनडायरेक्टान कन्वर्ट करायचं. Can you help me to do this history homework? Ask रंजिता. सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आता कशें कन्वर्ट करप हें एक स्टेटमेंट. ओके सो आस्क्ड रंजिता. रंजितान विचारलं कोणाक तरी विचारला. ओके सो दोन पर्सनामध्ये ही गजाल जाता आणि थर्ड पर्सन जो आसा तो वचून कोणाक तरी सांगता. ओके तर थर्ड पर्सन जो वचून कोणाक सांगतलो पळय ते स्टेटमेंट तुमकां फायंड आउट करपाक जाय ऑप्शनान. ओके दोग जाणां मदीं गजाल जातली तिसरो मनीस आयकतलो आनी तिसरो मनीस वचून चवथ्या मनशाक सांगतलो. ओके तेका इनडायरेक्ट स्पीच म्हणटले आमी. सो इनडायरेक्ट स्पीच ही पास्ट फॉर्मान आसतली. ओके सगळे चेंजीस जातले. आय बीन आसा, मी आसा. ओके ते वर्ड चेंज जातले कित्याक तो थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सनाक सांगता आनी त्या टायमार जे फर्स्ट आनी सेकंड पर्सन आसता ते थंय प्रेझेंट नासतले. ओके सो हांगासर पळय कॅन यू हेल्प मी. सो जे वर्ड्स तुमकां हितूंतले दिसता यू, मी ते जर दिसले ते डायरेक्टली ऑप्शन रॉंग करायचं. ओके मागीर रंजिता आस्क्ड इफ आय कूड हेल्प हर टू डू दॅट हिस्ट्री होमवर्क. सो रंजितान विचारलें म्हटलें. ओके सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन जाता. आतां हितून कित्याक करेक्ट जाता पळय हें तेणी विचारलां. आस्क इफ आय यूच्या जाग्यार कितें येयलो आय येयलो पळय चेंजीस जातले. कॅनाच्या जाग्यार कूड येयलो. हेल्प मीच्या जाग्यार हर येयलो. टू डू दिसाच्या जाग्यार दॅट सगळे चेंजीस जाता पळय आनी हिस्ट्री होमवर्क हें एज इट इज उरलें. ओके हेतून पळय रंजिता क्वेश्चन हांगा क्वेश्चन आसा पण वेदर शी कूड बी. ओके शी कूड बी येयला. ओके सो तेज्या खातीर हांगासर हो ऑप्शन आहा तो रॉंग जातलो आनी हें ऑलरेडी रॉंग आसतलें. आनी लास्ट नन ऑफ द अबव. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.
सो चेंज द वॉयसान थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सनाक सांगतलो स्टेटमेंट. ओके, सो त्या टायमार ते सगळे पास्ट फॉर्मान येतले. सो अशा तरेन आमी जो लोअर डिविजन क्लार्कचो पेपर जो आसा इंग्लीश एंड कॉम्प्रिहेन्शन 20 MCQs आणि कोंकणीचे 10 MCQs सॉल्व केले. ओके, सो इन नेक्स्ट विडियोन रिजनिंग आणि न्युमरिकल एबिलिटीचे जे क्वेश्चन्स आसात ते आमी सॉल्व करतले.